मार्कू परगणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आवेसूर 2 वोड 18 ते 22. एक दीस जुआवांचे शीस आनी फारिजेव उपास करताले तेन्ना काही जाणांनी येवन ताका म्हणले, जुआवांचे शीस आनी फारिजेवांचे शीस उपास करतात, पूण तुझे शीस करिनात, ते कशें? आनी जेसून तांकां सांगले, लग्नाच्या पावण्यांनी नवरो तांचे सांगाती आसो पर्यान उपास करूंक जाता जायत? तांच्या सांगाता नवरो आसोसोर तांच्यान उपास करूंक जायना, पूण नवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतूच ते उपास करतले. पोरन्या वस्त्रांक कोणूय आवळोंक नासलोल्या नव्या लुगटाचो खोपो मारीत जाल्यार नवो खोपो पोरन्या वस्त्रांची सुतां ओडून भायर सरता आनी फाळो ओदीक व्हडलो जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरन्या दाब्यांनी कोण भरिना, भरलो जाल्यार सोरो दाबे फोडटलो आनी सोऱ्याचो आनी तसोच दाब्यांचोय इबाड जातलो. ना, नव्या सोऱ्याक नवे दाबे. देवाचे उतरे, देवाचे उपकार. आमेन.